After a long wait, finally I have come one step towards serving people of Goa. And after assuming this office, taking charge of this office as a minister, I will help all the Goans from all the constituencies of Goa, all the 40 constituencies. They are free to come to visit me 3 times a week in this office, which will be Tuesday, Thursday and Friday. I will sit in this office from morning 10 till 2 o'clock and hear the grievances and also bring solutions to a lot of problems. Honorable Chief Minister has promised me to give me solid waste management ministry, where जे मनोहर पर्रीकर जो आमचो आदलो मुख्यमंत्री हा तेजे एक स्वप्न आसलें नितळ गोंय, क्लीन गोवा, हे जे तेणें 2012 चालू केल्लें हायवेज क्लीन करपाक, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्लीन करपाक. आनी मदेकातूच तो जेन्ना बरो नासलो तेन्ना हे सगळें बंद जालें आनी आतां स्लोली आमी परत चालू केल्लें. नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट हो म्हणजे 70% क्लीन जाला, एवरीडे क्लीन जाता. आनी जो 30%चे गॅप आहा ते म्हाका दिसता की आमी पूर्ण करतले ही मिनिस्ट्री म्हाका मेवल्या उपरांत. एवरीडे रिव्यू मिटिंग्स घेवप. वांयगिणी प्लांट जो तिसवाडीच्या लोकां खातीर आहा आनी पाट पोंडाचे 1-2-3 विलेज पंचायती आहा तितून, तो कसो फुडें व्हरप, लोकांक घेवन कसो फुडें व्हरप. 250 टन्साचो हो प्लांट थिंगा येवपाक जाय. तेज्या खातीर जे पब्लीक हियरींग आहा 28 जुलय, तितून आमकां लोकांनी साथ दिवपाक जाय. आनी फायनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टाचे आमकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळपाक जाय. तेजे उपरांत रोखडो टेंडर जातलो आनी हें काम आमी चालू करतले. कित्याक हें 15 वर्सां जालीं, 15 ते 16 वर्सां जालीं हें लँड एक्वायर केल्लें, नियरली 2 lakh square meters by the government and hand it over to CCP. Now CCP has back again given this land to solid waste management. So हो प्लांट जो तर जालो जाल्यार मॅक्सिमम हेल्प तिसवाडीच्या 5य कॉन्स्टिट्युएन्सी प्लस तिसवाडीचे भायर जे पोंडाचे 3-4 विलेजी आहा तांकांय हेल्प ह्या प्लांटा वरसून जातले. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान खूब आनी हें आहा, स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट जी इतकी हॉस्पिटलां आमच्या गोंयांत, तेजो वेस्ट खंय वयता आयज, ट्रीट जायना तो. तेजे भायर आमचो कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज वेस्ट आहा, लोक वयता आनी खंयच्याय रोडाचेर रातचे 12 एकाक खाली करता, कोणाच्या शेतान खाली करता, कोणाच्या कंपाउंडा फुडल्यान खाली करता, कोणाक खबर ना तसो रोडार खाली करता आनी चल्ले. म्हाका दिसता हे सगळे जाग्यार घालपाचो आयज टायम येयल्लो आहा. आनी तेजे भायर जे म्हाका मिनिस्ट्री मेवतली तितून हांव सगळे योग्यपणी गोंयच्या लोकांक, जनतेक हांव न्याय दितलो इतलें सांगूंक सोदता. आनी सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. ज्या लोकांनी मागलें देवा लागीं की म्हाका मंत्रीपद मेळचें, मुख्यमंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या पार्टीच्या प्रेजिडेंटाक, पार्टीच्या ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी जो आहा आमचो सतीश धवन, दत्ता गोरकर, आमचो विनय बाब तेंडुलकर पार्टी प्रेजिडेंट, आनी सदानंद तानावडे, आनी बाकीचे सगळे ट्रेजरर आमचो संजू बाब, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी स्पेशली म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या म्हाज्या सपोर्टर्स, म्हाजे वांगडी, पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, मेंबर्स आनी बाकीचे सगळे लोक जे म्हाज्या वांगडा सदांच रावता,
हांव जेन्ना डिसिजनां घेता ते रावता आमच्या वांगडा आनी इन जनरल ऑल द पीपल ऑफ गोवा आय वॉन्ट टू से अ व्हेरी व्हेरी बीग थँक्यू. गॉड ब्लेस. वेस्ट टुरिझम डिपार्टमेंट सांबाळटा ना वेस्ट मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट म्युन्सिपालिटी सांबाळटा पंचायत डिपार्टमेंट सगळे तूं एके शेल्टर अंडर वन रूफ येवपाक जाय तें कित्याक वेगवेगळी टेंडरां येता इन्क्लुडींग ODF या वेगवेगळी टेंडरां येता वेगवेगळे डिपार्टमेंट आपल्याक जाय तशे कलराची डस्टबिनां हाडटा वेगवेगळे म्युन्सिपालिटी आपल्याक जाय तसले ट्रक घेता. सो एकूच बसीचे ट्रक सगळे म्युन्सिपालिटी कडेन आनी पंचायती कडेन आसचे एकाच बसीची डस्टबिनां सगळ्यां कडेन आसची कसलो वेस्ट कसले बॅगांनी घालचो ती बॅगांचे कलर एकूच भाशेचे आसचे आख्ख्या गोंयांत. आनी स्पेशली जे ट्रान्सफर युनिट्स आसतले ते आमी आयडेंटिफाय करचे पडटले आनी दीस इज वन स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग गोवा क्लीन. आयज आमचो प्लांट 150 टन्स दिसाक वी आर ट्रिटींग वेस्ट टू एनर्जी. सो सेकेंड प्लांट येयले काय म्हजे हिसपान एक 40% गोंयचे सॉल्व जातले. वेर्ना येयले काय आनी काकोरा येयले काय 100% सॉल्व. टोटल कितले प्लांट जाय? 4 प्लांट येवपाक जाय. सेम टेक्नॉलॉजी? No, technology will improve. We will improve on the technology. I will go to study. Like last time I went to 3 countries. Now I will go another 2-3 countries. We have to see Singapore. जो इतले ट्युरिस्ट येता थिंगा. मलेशिया थिंगा इतले ट्युरिस्ट येता प्लस तेंची ओन गार्बेज हाव दे आर ट्रिटींग. हे 2 कंट्रीनी वचून पळोवपाक जाय. इंग्लंड गेल्लो I have seen plants over there. In central London, I went to Germany, Austria, Italy. So आनीकूय 1-2 country वचून पळयता. I will spend my own money to go and see the plants. And I will see whether we can adopt that technology here in Goa in the next 3 plants. Okay, more 3 portfolios आसतले अशें आयकलां हांवें. हय आहा आमचे अशें आयकता हांव की म्हाका RDA मेळपाचें आहा रुरल डेव्हलपमेंट. सो ग्रामीण भागांत जे जाग्यार धाकटुली हॉलां बांदपाक जाय स्पेशली धाकटे भुरग्या खातीर स्टेजी घालूंक जाय. स्टेज आनी हॉल धाकटुले ते आमकां त्या हितूनसून RDA मार्फत करूंक मेळटले. तेजे भायर अशें आयकता हांव की सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी म्हाका दिवपाचें आहा. तेजे मार्फत जे स्कुलांनी म्हाका दिसता सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचे 2 बशी कितें घेतलेल्यो तेंच्यांनी ते तश्योच आहा टू शो द इट इज अ लॅबोरेटरी इनसायड द बस ऑर सायन्साचे वस्तू शिकपाच्यो. म्हणजे दिसता हे आमी सगल्यो वस्तू जाग्यार घालूंक जाय आनी वी हॅव टू गीव देम टू द स्टुडंट्स टू स्टडी दीस. नाजाल्यार घेतले आनी तश्योच आसतली. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देर वेर वी कॅन put in place, and I will also work with other departments. आमचे tourism department आहा जे बाबू असगांवकर. I will help him. आमचो coastal belt tourism related आहा. I will help GTDC आमचो सोपटे बाब. I can help whichever, because we are all colleagues finally and we need to help each other. गोवा बोर्डाचे 3 मिनिस्टर ड्रॉप केले भितर काय ना in politics फंक्शन करपाक त्रास जातले. In politics we do not keep any bitterness. Politically माझे ते मित्र आहा आदी आसले अजुनूय आहा. खाली ते मातशें आमकां ते योग्य दिसोंक ना तेणी जे आमची समाधीचे स्वातेर पर्रीकाराचे अंतिम संस्कार जे स्वातेर केल्ले त्या स्वातेर वचून पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां अशें दिसलें की थिंगा वचत जाल्यार आमकां लोकांची सिंपथी मेळटली. पूण लोकांनी जे फेसबुकाचेर आनी ट्विटराचेर कमेंट केला इंस्टाग्रामाचेर कमेंट केला ते पळयत जाल्यार खूब भयानक कमेंट आसा. इवन तेंच्या मित्रांनी पासून केला की हो जागो तेणी जो चूज केलो तो सारको न्हू म्हणून टू शो रिटेलिएशन or show the anger on the government or the chief minister. पॉलिटिक्सान असले गजाली जायत आसता. सो तेणी स्पोर्टिंगली घेवचे आनी खंय जर तर ते चुकल्या तर तेणी करेक्शन करचें इन्स्टेड ऑफ गोईंग हेड ऑन. आमी चुकता हांवूय खूब फावटी चुकलेलो आहा
आनी जेन्ना जेन्ना आमी चुकता आमी सॉरी म्हणटा जनतेक, तेणी सॉरी म्हणचें अशें म्हाका दिसता की तेणी लोकांक दुखयल्लें आहा, सावथ गोवानूय दुखयल्लें आहा, आमचे वाटेन दुखयल्लें आहा, गोंयकारांक दुखयल्लें आहा. सो तो ते चुकले जाल्यार तेणी सॉरी म्हणचें. थोडे इडोना तुमचे आतां तुम सपरिवार ताजे सगळे मंत्रिमंडळाचे सगळे लोक आज ताका मंत्रीपदाची शपथ दिल्ली आहा आनी ताका खातें वांटप केल्लें आहा. फुडें आपल्या गोंयची लोकांची बरी बरी सेवा जावची, जी जी कामां आहा ती ओडून आहा तांच्या हातान बरे भाशेन जावची म्हूण देवा धर्माचेर श्रद्धा दवरून ताणें आज तुमचें आव्हान पुजन केल्लें आहा. केल्यार ती सभा ताणें पावन करून घेवची आनी तुमचो सगळ्यांचो कृपादृश्टी आशिर्वाद मागता की आपल्या सगळ्या मंत्रिमंडळाचेर आपल्याचेर आनी कुटुंबाचेर. तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद जे हांगासर सचिवालयान जे जे कोण करणारे कर्मचारी वर्ग आहा, मंत्रिमंडळाचे मंत्री आहा, आमदार आहा, तांचे सगळ्यांचेर तुमचो आशिर्वाद दवरून तांच्या वेव्हारा कडेन कामा कडेन तुमचो पूर्ण कृपादृश्टी आशिर्वाद दवरून जे जे लोकांची सेवा जावपाची आहा, जी जी कामां जावपाची आहा, जे जे तांकां खातें वांटप केल्लें आहा तांच्या हातें व्यवस्थीत रित्या निर्विघ्नपणे कसलेच तरेच्यो आडमेळे अडथळे न येता तांच्या हातान बरे भाशेन कामां करून घे. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty and ever-living God, you made us stewards over the created world, so that in all things we might honor the demands of charity. Graciously hear our prayers for our Honorable Minister, Sir Michael Lobo, that your blessings may come upon him and all those who will work in this office. Let them always see you as the good surpassing every good, and love their neighbor with upright hearts. Let the effect of your blessing remain with Sir Michael Lobo, to give him new life and strength of spirit, so that the power of your love will enable him to accomplish what is right and what is good. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. May the God who has blessed us above all things bless you in all things through Christ, so that whatever happens in your lives will work together for your good. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Very good. Congratulations, all the best. Spirit, Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, in his own life, Christ Jesus clearly showed us the dignity of work. When he became incarnate, the word of the Father was known as the carpenter's son, and he worked willingly with the tools of his trade. By working with his hands, he transformed toil from being an inherited curse for sin into a source of blessing. If we do our work and do it well, whatever it may be, and offer it to God, we purify ourselves, and through the labor of our hands and minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that joined to Christ the Redeemer, we will grow in his love. Let us bless the Lord then, and pray that he will shower his blessings upon Sir Michael Lobo and this office and all who will work here. And while we pray for Sir Michael Lobo, we ask the presence of the Holy Spirit, that the Holy Spirit may prevail in this office for every deliberation and decision that he takes. And we sum up our prayers and petitions with the words Jesus himself has given us, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. O God, in your wise providence, you are glad to bless all human labor, the work of your hands and of our minds. Grant that
Sir Michael Lobo, and all who conduct deliberations in this office, may through your guidance and support carry them out with right decisions and carry them out fairly. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. May God the Father of goodness, who commanded us to help one another as brothers and sisters, bless this new office with His presence and look kindly on all who will enter here. And may Almighty God bless you all, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Very good, sir. Thank you. All the best to you. Congratulations once again. बाबू दोन उतरा म्हणतात देवा कडेन मागता की आज व्हडली जबाबदारी आमच्या मायकल बाबा कडेन दिल्ली आहा ती गोंयची सेवा करपाक ताका एक मंत्री मंडळान स्थान दिलें मंत्री म्हणून जाल्ले आहा तेन्ना आनी आतां फुडें ताका जायती खातीं मेळपाचें आहा आनी आमी देवा कडेन मागता जी ताका जबाबदारी दिल्ली आहा ते तुमच्या आशिर्वादान ताजे हातान व्यवस्थीत बरे भाशेन कामां करून दिवची लोकांची आनी ह्या मायकल बाबाचें नांव लौकीक चारूय आमच्या गोंयांत आनी गोंया भायर इंडियेक भारतांत ताचें नांव लौकीक म्हणून दिवचें अशें देवा कडेन मागता मायकल बाबा आमकां सगल्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. Take a seat, no? You can take a seat. Yeah. Yes. पण सोड करी जाले वजन जाय Can we ask you something? आता नाही किती काय Huh? एका पैपे सोमांगा पै Sit for 5 minutes.